घेवन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेन तुमकां सगळ्यांक आशिर्वाद आनी पेकोणी मागता. सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. मातयो 8:11-28-30. सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बारा खाला आसात ती म्हजी शिंयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजे जू तुमचेर घेयात, म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक नव्यान गोठाय मेळटली. तर म्हजे जू घेवंक सोंपें आनी व्हावूंक हळू म्हजें ओजें. घेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे गाळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो हांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें घेवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाकाणटाव. आमेन. आनी सोरपो दितात देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. San Francis Xavier, ora cura, radis am